वीज निर्मितीक लागपी कोळसो उक्त्या सुवातेर उडोवप हे जिणेक हानिकारक आसून लेगीत कोकण रेल्वेच्या झाराप स्टेशनाचे प्लॅटफॉर्म्स कोळशान भरिल्ले दिश्टी पडटात। सेजा गोवाच्या दोडामार्ग खणींतलो हो कोळसो झाराप स्टेशनाचेर डंप करून तो उत्तर भारतांतल्या वीज निर्मिती प्रकल्पा खातीर धाडटात। पूण हो कोळसो धाडटना प्रदूषण जावंक जायना म्हूण कसलीच काळजी घेवंक ना। वाऱ्याक लागून ह्या कोळशाचो पिठो भोंवतणच्या गांवांनी पातळ्ळा आनी ताका लागून लोकांक स्वास घेवपाचे गंभीर दुयेंस जावपाचो धोको वाडला। इतलेंच न्हय तर हाका लागून ह्या वाठारांतल्या आंब्याच्या पिकाकूय धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। पूण सिंधुदुर्ग प्रशासनान ह्या प्रकरणाची कसलीच दखल कित्याक घेवंक ना असो प्रस्न ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी विचारला। अशा तरेन उक्ताडार कोळशाची हाताळणी करप बंद जावंक ना जाल्यार तीव्र आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या।